मग सर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो हॅलो या दोतोर हॅलो आयकूं येता विचारात. मोतूंग जातले ताजी कंट्रोल जायना ताजी कितें करपाचें एज एज पिराय कितें 52. अच्छा हां त्याची कारणां खूब आसात. मुताचो कंट्रोल कित्याक जायना. आतां 52 वर्सां प्रोस्टेटचे सिम्पटम्स तसे डायरेक्टली कॉमन न्ही. प्रोस्टेट जर मनशांक जे वाढता तर त्याचा दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लेम सिम्पटम्स ज्याचे मुताचो कंट्रोल ना. दुसरं केन्ना केन्ना कितें आसता मुताचे पिशवेक जावं पयल्या पेशंटाक सांगिल्लो जाका प्रॉब्लेम आशिल्लो ऑपरेशन करून सुद्धा तसे पेशंट असू शकता की मुताचे पिशवेचो दोष असू शकता, त्याची कॅपॅसिटी उणी असू शकता किंवा प्रेशर वाढू शकता. थर्ड इम्पॉर्टंट म्हणजे जर असे परते परते मुताचो कंट्रोल जर वता आणि ही जर दोन कारणां ना जाल्यार तिनी जे सेंट्रल नर्वस सिस्टम म्हणजे आमचे ब्रेन आणि जे स्पायनल कॉर्ड हाचे डिसिजीस आसा काय ना हाचेर लक्ष दवरणे जरुरी असता. केन्ना केन्ना फाटल्यान डिस्क म्हणून असता प्रोलॅप्स जाता वर्टेब्राच्या खाला मण्यांचो जो आजार तो जर प्रेस करता नर्व्स जाल्यार त्यांचे सिम्पटम्स असेच असू शकता. अच्छा प्लस केन्ना जर स्मॉल क्लॉट जर ब्रेनात जाला केन्ना पयलीं जाल्लो आसता कळना ल्हान ल्हान क्लॉट्स असता ताका लागून जावं शकता. पण त्यांची डिटेल एक्झामिनेशन करणे एक्स्ट्रीमली जरुरी आसा कारण त्यांची एज आर बिटवीन 50 to 55 आसा. बरोबर. जर ते 70-75 आशिल्ले येस वी कॅन डायरेक्टली से दॅट प्रॉबब्ली त्यांचे सिम्पटम्स प्रोस्टेटाक लागून जाला आसतले. बरोबर. पण हांकां अशें ज्या प्रमाणे हांचो दिसता सिम्पटम्स तो इट लुक्स लायक ही रिक्वायर्ड अ फूल डिटेल एक्झामिनेशन बिफोर यू इम्पॉर्ट एनीथिंग. बरोबर सर. थँक्यू डॉक्टर. म्हाका सामको एक फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो हॅलो या विचारात प्रश्न विचारात. हॅलो उलय. म्हाका 2-3 मिनट पयलीं फातर जाला 4.5 mm. हय मातसो टीव्हीचो आवाज कमी कर. 4.5 mm मेळ्ळा. पण थोडे कित्याक ऑफिसांत कितें म्हणटा थोडे होमिओपॅथीक मेडिसीन कर, थोडे म्हणटा ॲलोपॅथीक कर, थोडे म्हणटा आयुर्वेदीक कर. पण खंयचे ट्रीटमेंट केल्लो बरो अशें ते म्हाका कळपाक लागलें. ते सांगतात पण एक अतिशय महत्वाची गोष्ट ॲलोपॅथीक केल्यार थोडे म्हणटात की सायड इफेक्ट आसता अशें म्हणटात. कळ्ळें मातशें बरें. बरें बरें ते खातीर तज्ञ दोतोर आसात. पण एक अतिशय महत्वाची गोष्ट तुमकां पीस ऑफ एडवायस दुसरे फावटी किंवा तुमकां किंवा आनी कोणाक स्टोन सुद्दां जाले जाल्यार दोतोरा कडेन वचून डिस्कस करा. तो ऑफिसान डिस्कस करू नाकात. He has asked very pertinent question. Very important. केन्ना केन्ना म्हणटात होमिओपॅथी, आयुर्वेदिक, ॲलोपॅथी. Now, I am not the expert in homeopathy and Ayurvedic, so I cannot comment on them. They are the well-established branches. They have their own way of treatment. So, त्यांच्या प्रमाणे होमिओपॅथिस्ट और आयुर्वेदिस्ट जे डॉक्टर असतात त्यांची सल्लो घेणे अत्यंत जरुरी असा त्यांच्या ब्रांचाचं. आता ॲलोपॅथी म्हणजे जी आम्ही प्रॅक्टिस बरोबर त्याप्रमाणे जर उत्तर दिवपाचे जर जायचे जाल्यार देर आर सर्टन मेडिकल ट्रीटमेंट. आता 4.5 mm स्टोन ल्हान दिसता ताचो आणि जर तो स्टोन किडनीत आसा जाल्यार ताका पयलीं आमी सांगिल्ल्या प्रमाणे मेडिकल लायन ऑफ ट्रीटमेंट जर दिली जर टॅबलेटी दिल्यो किंवा आपले उदकाचे प्रमाण वाडयले जाल्यार कदाचित ताचो स्टोन पडू शकता. बरोबर. म्हणजे इनफॅक्ट असं ना म्हणजे केन्ना केन्ना अशें आसता की आय एम नॉट सेईंग दॅट अदर ब्रांचीस आर तुम्ही जशें सांगलें की त्या ब्रांचीचो फायदो आसा पण केन्ना केन्ना तशें एखादो स्टोन ल्हान आसा तो एक फिजिओलॉजिकली सुद्दां पडू शकता म्हणजे जर ताणें वॉटर कन्झम्पशन वाडयलें जाल्यार. सर डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो हॅलो गुड इवनिंग डॉक्टर. व्हेरी गुड इवनिंग. या मोरगांवच्यान उलयता डॉक्टर. विचार बाय. म्हाका न्हू डॉक्टर लोअर एब्डोमिनल पेन येता आनी बॅक सायडीन पेन येता डॉक्टर लास्ट डेज आणि फ्रिक्वेंट युरिन जाता. फ्रिक्वेंट म्हटल्यार वन एका वरान रोखडेच डॉक्टर. आणि बॅक सायड लोअर बॅक पेन म्हटल्यार सायडीच्यान येता डॉक्टर पेन. खंयच्या सायडीच्यान म्हणजे उजवे दावे अशें काय? लेफ्ट सायड आणि लोअर एब्डोमिन फ्रंट सायड डॉक्टर सायडीकसून अशें पेन येता आणि फ्रिक्वेंट युरिन जाता डॉक्टर. डॉक्टराक मेळिल्ले तेन्ना डॉक्टर म्हाका अल्ट्रासोनोग्राफी कर म्हणून सांगलें डॉक्टर. मागीर तुवें केली काय ना ते सांग. ना करूं ना डॉक्टर. बाय सी दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हो प्रोग्राम आसा ते तुमकां म्हायती दिवपा खातीर. डोंट ट्राय टू बी सबस्टिट्यूट म्हणजे की हांगा दोतोराक विचारतले कितें करप काय म्हणून आणि मागीर ताणें सांगलें त्या प्रमाणे ट्रीटमेंट अशें करनाका. डॉक्टर कालूच मेळून येयला. व्हेरी गुड. नाही आय एम जस्ट पीस ऑफ एडवायस. तेंच्यांनी डेट दिला डॉक्टर. ती डेट घेवची पडटा न्हू सर डॉक्टर. ती फ्रायडे वचून करपाक. बरें बरें ना तुमकां दोतोर जाप दितलो. ऐकात त्यांचे जे सिम्पटम आसा ते बायलांच्या हातूर जर असे सिम्पटम जर येतात परत मुतूंक जावप अर्जन्सी जावप याचो अर्थ एक इन्फेक्शन असू शकता. एक त्यांचो स्ट्रेस युरिनरी इनकॉन्टिनन्स म्हणजे पेल्विक फ्लोर जर बरोबर टाईट ना जाल्यार मूत व्हावू शकता परत वचपाची शक्यता असता. किंवा एब्डोमन सोनोग्राफी करपाची जरुरी असता कारण केन्ना केन्ना हे सिम्पटम्स मासीक पाळीच्या आजाराक लागून सुद्धा जाऊ शकता. अच्छा. म्हणजे एंडोमेट्रियोसिस आम्ही असे म्हणतात म्हणजे जसे मासिक पाळीचे जे
ऑर्गन्स असतात ते व्हेरी क्लोज टू द ब्लॅडर. बरोबर. ताका लागून तशें इन्फेक्शन जावन तशें जावं शकता. केन्ना केन्ना स्टोनाक लागू जावं शकता. ब्लॅडरात जर स्टोन आसा जाल्यार दीज आर द सिम्पटम्स. सो म्हणजे थोडेशें ताका थोरो इन्व्हेस्टिगेशन लागतलें, जशें अल्ट्रासाउंड आसा, थोडे ब्लड टेस्ट आसा. ज्या दोतोरान तांकां सांगलां अल्ट्रासाउंड करप ते योग्य आसा, करणे जरुरी आसा. म्हाका दिसता सर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो हॅलो या हॅलो हा विचारात, प्रश्न विचारात. हातून डायबिटीसान तशेंच प्रोस्टेट वाडटकच परत परत मुतूंक जाता, हो फरक कसो वळखुपाचो? येस. नाव कितें तेंचें? ना ते आमी नाव आयकून पावले ना. क्वेश्चन बरोबर विचारला त्याने. इट इज अ व्हेरी ट्रिकी क्वेश्चन. डायबिटीसाका लागून सिम्पटम्स जातात जे परत परत मुतूंक जातात, परत परत वचूंक जाय. प्रोस्टेटाका लागून जाता. आता एज जर 60च्या वयर आसा आणि हे दोनूय प्रॉब्लेम आसात, डायबिटीज किंवा प्रोस्टेट, तर ही हॅज टू कन्सल्ट अ युरोलॉजिस्ट. बरोबर. दॅट फेलो the urologist only or general surgeon will tell you is it because of diabetes or prostate. on पेशंटाक स्वता डिफरन्शिएट करून घरा बसणे योग्य नाही. आणि ताका कळपाकूच शकना एक्झॅक्टली. म्हणजे ताका थोडेशे लायक फॉर एक्झाम्पल जर डायबिटीस जाल्यार ब्लड टेस्ट करून पळोवचें पडटलें. प्रोस्टेट जाल्यार थोडेशे अल्ट्रासाउंड किंवा आनी तत्सम जे कितें हें आसा. आणि कदाचित हे दोनूय कारणां आसूं शकनात, तिसरें कितें तरी कारण आसूं शकता. एब्सोल्युटली. आणि कदाचित अशें दोनूय आसूं शकता. दॅट इज ऑल्सो पॉसिबल. म्हाका दिसता डॉक्टर ओदा आमी उलयताले की समजा जर कॅडेवरीक हातून जर रिनल ट्रान्सप्लांटेशन आमी समज घेवपाक लागले गोंयांत, जाल्यार ताची यंत्रणा तशी गोंयांत उपलब्ध जावपाची. आता सध्या आमी युरोलॉजी डिपार्टमेंटात हे प्रोसेस सुरू केला. कॅडावरीक रिनल ट्रान्सप्लांट, कॅडावरीक किडनी ट्रान्सप्लांट. ताका थोडी यंत्रणा आणखी हाडपाची आसात. ती प्रोक्युरमेंट चालू, प्रोसेस चालू आसा. ती जातकूच म्हाका दिसता दीस वील बी अ बोन. करेक्ट. बिकॉज many people have wish of donating kidneys. बरोबर. and if we have this facility to do, this unfortunate जे people असतात, जे renal dialysisaचे जे पेशंट असतात, जांकां स्वताच्या सगळे संबंधाकडल्यान किडनी मेळना, डोनर मेळनात, बरोबर, तांकां हांचो भरपूर फायदो जावपाची ही आसा. म्हणजे म्हाका दिसता की ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान लोकांपर्यंत हो अतिशय म्हत्वाचो संदेश पावपाक जावो की समजा एखाद्या मनशाचो अपघाती मृत्यू किंवा जशें तुमी सांगले उदो की ब्रेन डेथ असे जे लोक असतात, किंवा प्रत्येक मनशाने एक आपली अशी एक प्रामाणिक इच्छा दवरची की आपल्या गेल्या उपरांत सुद्धा एक आपल्या शरिराचो एक भाग जर दुसऱ्या मनशाचे जिवीत जिते दवरपा खातीर किंवा चालू दवरपा खातीर उपयोगी जावं शकता जाल्यार एक व्यापक दृश्टिकोनांतल्यान तो आपलो सोयरोच आसपाक जाय अशें न्हय, तर व्यापक दृश्टिकोन एक मानवतेच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी ह्या गोष्टी कडेन जर विचार केलो जाल्यार डेफिनेटली अ गुड डे अँड गुड लायफ वी कॅन ऑफर टू द अदर पीपल हू आर लिव्हिंग. बरोबर. डॉक्टर, खुबश्या लोकांक वदळ एक प्रश्न आयिल्लो, म्हणजे म्हाका दिसता ती लेडी आशिल्लो आनी ती एक अतिशय म्हत्वाचो गजाल आसा. तुम्ही स्ट्रेस इनकॉन्टिन्युअन्स ऑफ युरिन जो म्हटलो ताचे मातशें थोडेशें स्पश्टीकरण. खुबशीं बायलां ह्या विशया कडेन मातशें दुर्लक्ष मातशें म्हणजे बरेंच दुर्लक्ष करतात. ती दोतोरा कडेन वचनात, गेली जाल्यार युरोलॉजिस्टा कडेन वचनात, आनी तांकां दिसता की एक वेळ लघवीचें इन्फेक्शन आसतलें हें, म्हणजे दे हॅव गॉट ओन जजमेंट आनी दे आर क्वायट, म्हणजे तांकां एक लजशी दिसता. तेन्ना मातशें हातून कितें मॉडेलिटी अवेलेबल आसा, तांचें प्रेझेंटेशन कशें आसता आनी वॉट वे यू कॅन हेल्प देम, प्लीज टेल मी. स्ट्रेस युरिनरी इनकॉन्टिन्युअन्स म्हणजे जर प्रेशर वाढलो एबडोमनाचो ताका लागून मूत सटक करून भायर सरप, मग त्याचो कंट्रोल उरना, म्हणजे खोकताना, शीक येतना, वजन उचलतना खूप बायलांक जाता हे. आणि खूप बायलां फुडें येनात लजीक लागून, कारण दिस इज बिकम अ सोशल स्टिग्मा. बरोबर. ते येनात भायर. सो दे हॅव टू कम बिकॉज अर्ली स्टेजीस जर आसा, आमी क्लासिफाय करतात ताका स्टेजीस, स्टेज 1, स्टेज 2, म्हणजे अर्ली टायप जर हे प्रॉब्लेम आसा जाल्यार सर्टन एक्सरसाइज करून मेडिकल ट्रिटमेंटान बरे जावं शकतात. पूण केन्ना केन्ना कितें जाता, जर ते एंड स्टेजाक रावले जाल्यार ऑपरेशना शिवाय तांकां आनी मार्ग उरना. बरोबर. पूण तांणी कितें करप की जांकां हे सिम्पटम्स जाता, व्हेरी व्हेरी कॉमन सिम्पटम्स, व्हेरी कॉमन सिम्पटम्स, बिकॉज पीपल हांगा दे डोंट डू पेरिनियल एक्सरसाइजीस ऑर पेल्विक एक्सरसाइजीस आफ्टर गिविंग बर्थ, आफ्टर लेबर, आफ्टर डिलिव्हरी. सो इट इज व्हेरी एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट फॉर दीस पीपल टू कम फॉरवर्ड. जर तांकां डिटेक्ट जर झाले बरें टायमार जाल्यार त्यांची ट्रीटमेंट बरी करू शकता. अच्छा, म्हणजे हाका डेफिनेट रे ऑफ होप आसा. डेफिनेट बरेचशे लोक बरे जावं शकतात. तेन्ना वेळार दोतोराचो सल्लो घेया. बेश्टे आंगार दुयेंसां काडू नाकात स्पेशली, आणि जेका आपल्याक उपाय आसा ते गोष्टी डेफिनेटली फुडें सरून जर मातशे इफ दे मूव हेड, डेफिनेटली देर इज अ गुड आउटकम ऑफ दीस. मातसो डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो. हॅलो. या. What are the causes for the kidney to malfunction? Kidney to malfunction? Kidney malfunction. Yeah. It's a very broad topic, but in short I will tell you. आता elder people, if you take in the adult, the diabetes, blood pressure are the commonest causes of kidney malfunction. एक ताका लागून मॅक्सिमम किडनी दुयेंसां म्हणजे फेलियर जाता. बरोबर. व्हेरी कॉमन. दुसरें म्हणजे
परत परत इन्फेक्शन जावप, परत परत स्टोन जावप, ताका लागूनय सुद्धा किडनीचे फंक्शन देऊ शकता. बरोबर. थोड्यांक जन्मताच किडनीचो दोष असता, बरोबर. तांकां कॉन्जिनेंटल एबनॉर्मलिटी म्हणटात. ती अनफॉर्च्युनेट चाइल्ड एज दे ग्रो they will also develop kidney malfunction at one particular day. So basically it's a very long broad spectrum diseases responsible for this kidney malfunction. So it is depending upon age, it depending upon the whether it is from the birth or it is acquired afterwards. केन्ना आता एक्सिडेंटाक लागून ट्रॉमा जावन एक किडनी निकामी जाल्लेली आसता, दुसऱ्या किडनीक जर स्टोन जर जालो किंवा इन्फेक्शन जालें जाल्यार ही लँड अप इनटू लुजिंग अ किडनी. बरोबर. ही हॅज टू बी ऑन अ डायलिसीस. बरोबर. म्हाका सर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो 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 या हॅलो हां विचारात. हॅलो हां विचारात, प्रश्न विचारात. हॅलो यू आर ऑनलाईन, आमकां ऐकूं येता, प्रश्न विचारात. हॅलो हॅलो विचारात, प्रश्न विचारात. हां दोतोर नमस्कार, गुड इवनिंग. नमस्कार, गुड इवनिंग, प्रश्न विचारात. हां माझे प्रॉब्लेम अशें ना न्हू, हर्निया बद्दल हांव क्वेश्चन विचारूंक सोदतालो. हां हर्निया गूट अशें आसा, केन्ना केन्ना पेन जाता, ताका कितें करचें पडटलें काय? He has put a question for a not for a urologist, it is for a general surgeon, but still hernia जर ऑपरेशन हर्नियाक लागून जर ताका सिम्पटम्स जातात जाल्यार त्यांनी जनरल सर्जनाक वचून त्याची फुडली तपासणी करणे जरुरी आसा, कारण घरा बसप न्ही. केन्ना केन्ना ऑब्स्ट्रक्ट जाता, ती हर्निया म्हणजे ब्लॉक जाता, दॅट इज नॉट अ करेक्ट थिंग. अच्छा सर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो हॅलो या दोतोर, हांव प्रभा उलयतां. म्हजो प्रश्न असो आसा की दोतोर, म्हाका न्ही 1 वर्स पयलीं न्ही कमरांक असो त्रास जातालो, म्हणून म्हाका न्ही दोतोरान मागीर सांगलें युरीन टेस्ट कर म्हणून. युरीन टेस्ट करतकीच न्ही दोतोर तातूंत कॅल्शियम मेळ्ळें म्हणून सांगलें म्हाका. पण दोतोर कॅल्शियम मेळप हाजो अर्थ फुडें स्टोन जावपाचें हें आसा शक्यता? इट्स अ व्हेरी गुड क्वेश्चन प्रभाचो. युरिनाक जर कॅल्शियम थँक्यू. युरिनाक जर कॅल्शियम क्रिस्टल्स जर येवपाक लागले जाल्यार त्यांचे चान्सीस आसा की स्टोन जावपाची चान्सीस आसा. असं न्ही की ताका ज्या मनशाक कॅल्शियम क्रिस्टल युरिनात येताच तांकां स्टोन जातलोच अशें ना. बरोबर. अशा पद्दतीच्या मनशान डायटरी फॅक्टर्सची काळजी घेणे अत्यंत जरुरी आसा. आणि केन्नाय जर सिम्पटम्स आयले, पोटात दुखणे जाले जाल्यार ताबडतोब डॉक्टरा कडेन वचून जर जाय पडले जाल्यार अल्ट्रासाउंड करून तो पळोवप की बाबा स्टोन जाला की ना. बरोबर. आता मातसो असो हो क्वेश्चन ड्रॅग करता. म्हाका सांगा डॉक्टर, समजा पेशंट इज ऑन कॅल्शियम ट्रीटमेंट, म्हणजे कॅल्शियम आतां बायलांक आमी रिकमेंड करता म्हणजे आफ्टर मेनोपॉज किंवा पेरी मेनोपॉजल एज ग्रुपान, जाल्यार अशा पेशंटांनी जर युरिनान कॅल्शियम ऑक्झलेट क्रिस्टल्स जर मेळपाक लागले जाल्यार वेदर दे शूड कंटिन्यू विथ कॅल्शियम? नो, आयडियली हियर ते सारखे बॅलन्स आसपाक जाय. आता कॅल्शियम क्रिस्टल जर मनशाक आयले आणि स्टोन जर ना ताका केन्ना पयलीं जाल्यार ही कॅन कंटिन्यू कॅल्शियम टेकिंग प्रोवायडेड ही टेक्स गुड